आयज जिल्हा पंचायतीचें जे ऑफिस एक्सटेंशन आसा तो एक विशय जालो. मागीर जिल्हा पंचायत फंड्स जे आसा आमकां आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे आसा 7 जाण जाता कुशावती डिस्ट्रिक्टाक ताचे भितर आमकां तो एक्स्ट्रा फंड येवचो पूण हे विशय आमी घेवन गेल्ले आनी बाकीचे आमचे जिल्हा पंचायतीचे जे विशय आसात ते आमी घेवन गेल्ले सीएमाक. नाही, जिल्हा परिषद तुझ्या ऑफिसाचो कितें इश्यू आशिल्लो तूं? जिल्हा पंचायत इशू म्हणल्यार आमकां जे फंड्स मेजर आमकां सदांच आमी आतां जे पावर्स आनी फंड्स दिवचे देखीक दोनूय विशय आमी मांडले आसा. फंड्सूय आमकां एक्स्ट्रा दिवचे म्हणून आनी चड करून आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाक जे पडटा आमी 6 मेंबर जे आसात 7 मेंबर जे आसात सगळे म्हणजे तेंचे कडेन आमकां फंड्स एक्स्ट्रा मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता डेवलपमेंटा खातीर आमकां बरें जातलें. आनी त्या बरोबर आमकां पावर्सूय आनी दिवचे जे आमकां पयलीं साकून सांगत आसा जे एग्रीकल्चर नाजाल्यार RDA डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडेन आमकां खंय तरी लिंक करून आमकां ते पावर्स जे आसात आनी बाकीचे डिपार्टमेंटाचे त्या पावर्सां आमकां ते डिपार्टमेंटाक लिंक करून आमकां एक्स्ट्रा पावर दिवचे म्हणून आमी सीएमा कडेन मांडले आसा. आनी आमकां खात्री आसा की येणाऱ्या काळाक आमकां हे आमचे विशय जे मांडले आसात आमचे ऑनरेबल सीएम जे आसा तिचो सुटकारो करतलो. ते विडो खातीर पयशे येना हेजे कितें? आयज आमचे जिल्हा पंचायतीची 4th मिटींग जाली. त्या भितर आमी न्यू कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट केल्लो की आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा ती डिपार्टमेंट हाडून आमचे जे ग्रावंड लेवलाक आमकां डिपार्टमेंटल स्किमीक जो इशू फेस जाता ते आमी डिस्कशन जाल्ले. ते आमी वुमन एंड चायल्ड लायन हाडले. म्हणजे गृह आधार जे आसा गृह आधाराची स्कीम जी आसा आमचे रुपेश बाब मोहन बाब हेणें मांडले. गृह आधाराची स्कीम जी आमकां 1,500 जे बायलांक येता 1,500 जेन्ना खंयची एक बायल समज विडो जाली जाल्यार तांकां आतां विडो येतना तांकां 2,500 हें जाता विडो. म्हणजे जेन्ना 2,500 जाता तेन्ना 1,500 ते बंद करतात. तेन्ना पयलीं बंद करचें पडटा आनी मागीर त्या विडोक स्किमीक इम्प्लिमेंट करतकच जो गॅप आसा 1,500 बंद करतकीच न्यू जे 2,500 येवपाक विडोक जे गॅप जे जाता 6-7 म्हयने समज गॅप सुद्दां आसत जाल्यार ते तेंचे खातीर त्रास जाता. आनी तेन्ना म्हणल्यार 1,500 ते कंटिन्यू उरचे अशें आमच्या मेंबरान मांडले आनी ते आमी फॉर्वर्ड केल्ले आसा. पूण सीएमा कडेन तुमी एक आनीक ऑफिस दिवचें म्हणून मागलेलें न्ही? सीएमान कितें एश्युरन्स दिलो तुमकां? सीएमान त्या हेचेर आमी जे आसा एक्सटेंशन ज्या जिल्हा पंचायतीक 35 सुमार स्टाफ जाता आनी बाकीचे आमचे मेंबर जाता म्हणजे आमकां फंक्शनिंगाक खूब बारीक प्रिमायसीस बारीक जाता. म्हणजे आमी तेचें एक्सटेंशन म्हणून एक आमी आयडिया एक फुडें दवरली आसा आनी सीएमान आमकां फुडें वचून आमकां कोणाक मेळपाक जाय तें मेळोन आमकां उलय म्हणून सांगलां. म्हणटकीर त्या प्रमाणे आमी पॉझिटीव आसा त्या हातूंतल्यान उलोवन आमचो जो सुटकारो जातलो आनी आमकां एक्सटेंशन ऑफिसाचें जें आमकां मेळपाक जाय तें मेळटलें अशें आमकां दिसता.